हांव आयज हो फर्स्ट टायम रांपोणकारांचो दीस तेमी मनयला, सो ताका म्हजी परबी. आनी आनीक एक सांगूंक सोदतां, आमी कांय फाटीं CMाक आनी फिशरी मिनिस्टराक एक लेटर केल्ली. सो पेलीन हेजे वयर ऑलरेडी सांगिलां, जो फिशरी जागा आहा 50,000 स्क्वेअर मिटर आहा, सो तितूंतलो आमकां 10,000 दिवचो, 5,000 तेंकां आनी 5,000 आमकां. सो आमकां थिंगा एक आमको सद्या आतां आमगे नुस्त्या फिशरी हेका नुस्त्याकारांक आमकां मार्केट करपा आमकोडे जाग ना. सो आमकां जाग्या प्रॉब्लम आहा. सो आमकां हिंग दिल जाल्यार आमगे मॅटर मातशें सॉल्व जातलो. कित्याक आमकां वयत थिंगा रस्त्याचेर रावन लोकांक नुस्तें हेंकूं पडटा, तेंकां काटाय धाडायताय, हें सगळें हें प्रॉब्लम फेस करूं पडटा. सो हांव मागोता सरा कडेन जात जाल्यार मातशें आमगे नुस्तेकार भावांगे प्रॉब्लम सॉल्व करचें. काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोंयचे लोकांक. साऊथ गोवासून नॉर्थ गोवा लोक ह्या इव्हेंटाक येयला आनी आतां म्हाका एक अरावंड 37 to 38 इयर्स कापल मेळ्ळा. पयले बाब तुमगे इव्हेंटा लागून आमी CM सरागे तिसरें घर आमगेलें आम तुमक चोवपा येयले, बट वेर इज युअर कास्टी. इतलो लोक मोगान बाणालकारांचेच न्ही, नुस्तेकारांचे मोगान हिंगा लोक आसा. CM साब, हांव तुकोळे मागतां, तुवें आमकां एसेंब्लीक प्रॉमीस केलें, हिंगसोन 1 किलोमिटर आहा तो 50,000 जमीन आहा ती. आम तितुली तुकोळे 5,000 नुस्तेकारान मागल्या, ती तुवें आमकां आमच्या जाग्याचेर उतर करूंक जाय. ओके ओके. सो दीस इज, आनी तुका काळजांतसून देव बरें करूं. एक फिशरमॅनान तुका बोबाड मारून आनीक आमचो फिशरी मिनिस्टराक एकूच कॉल तुका इन्विटेशन दिवपा येल नाय, नाजाल्यार तुगेले ऑफिसा येल नाय, ना घराको येल नाय. खाली फोन कॉलाचेर तूं आमचे आज चीफ गेस्ट आनी सरूय येयलो, तुमकां शाबासकी. हेजेर तुवें दाखयलें फिशरमॅनाचो मोग आहा म्हूण, पूण तो रियल मोग दाखय आमकां सर. आमकां ती सानबन नाकाय, आमकां ती नुस्त्या बन जाय. आनी इतल्यानूच न्हय, आमचे ट्रेडिशनल सगळे आमचे काजन आनी आमचे बारार आसलेले भुरगे नुस्तेकारांचे आज गोंय सोडून काम ना म्हणून ते दुसरे इंग्लंड, जर्मनी, हॉलंड, फ्रांस, इटली, हिंगा पोर्तुगाल आनी दुबय, मास्कट गेलोले आहाय सर. हेजे मुखार आज सोन हे बाणाल्यासून चालू कर. नुस्तेकारांक आतां हांवें आयकिलां MP म्हाका सकाळीं फोन केल्लो, पात्रांव आपो पावना, बाजट आहा म्हूण. ते बाजटाचेर नुस्तेकारांक बरो तांक दी आनी तांकां बऱ्यो सबसिडी दी. आनी आमचे न्यू जनरेशनाक नुस्त्याचो ट्रेडिशनल गोंयच चालू करून दी आनी तांकां बरीं कामां दी. पयले सुवातेर पेदेक हांव उनवनीत परबी दितां की फर्स्ट टायम रांपोणकार डे हो सगळ्या रांपोणकारांक फिशरजांक घेवन हो घडोवन हाडटा म्हणून. आनी आमी जाणा तो लोकां खातीर आनी समाजा खातीर वावुरता म्हणून. इवन तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता आसतना सुद्दां लायफ सेव करपाकूय वावुरता. त्या खातीर ताका हांव देवा कडेन आर्गां घालतां, ताका बरें आरोग्य दिवचें म्हणून आनी अशीच समाज सेवा करची म्हणून. आनी अशें जेन्ना इव्हेंट करता तेन्ना आमकां खूब पयलीं सांगचें, जेणे करून सरकार ताका बऱ्या पैकी सपोर्ट करतलो म्हणून. हांव चड उलोवपाना, होकोच एक रिक्वेस्ट करता CM सराक की आमचो तो जो जमीन आहा तो आमचो झेवियर बाबान आमच्या सरपंचान मागला, तो ते भाशेन पेलीन म्हणला ते भाशेन आमी हांवें देखून तुका एक रिप्रेझेंटेशन केलो आहा. तो जमीन जोरी तर तुवें आयज आमकां एक उतर दिल्या, आमी सारके खुशाल भोग. इट वील बी व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू यू. आनी हो एक इव्हेंट सक्सेस जातलो जोरी तर हो जमीन आमकां तुवें दिलो जाल्यार. तेजे लागून तुका हांव बाणाले लोकां पासत आनी साश्टी लोकां पासत हांव हात जोडून मागोता सर, आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक एक रिस्पेद दी तूं. कित्याक जायते CM येवन गेलाय, जायते मिनिस्टर येवन गेलाय, जायते आमदार येवन गेलाय, हांगा जावन देखून गेलाय, पूण कोणें दिल ना. पूण तूं हो आयज आमकां आमगे जमनीचेर येयला, तूं हो उतर दी आमकां.
आनी उतरात तूं राखतलो म्हूण आमकां आय हॅव फूल ट्रस्ट इन यू. हांव सगळे लोकांक देखून देव बरें करूं म्हणटा की एकू उलयाचे पयलींचे एंटायर फोर्ड पेलीक आनी तेगे एंटायर सर्कला वयता ऑर्गनायझेशना बाब रेमीक नीज गोंयकाराक बाब इडेलाक प्रेसिडेंट बाब सेबीक आनी सगल्यांक कोणागे नांव काडना जाल्यार रागार जायना काय. पूण एक पाटी हांगकडे सीएम सर मातशें आमकां आयज तूं आमकां आयज आनी सुणायतुका आमी तूं उतर दिवं आमकां आयज मातशें प्लीज. म्हाका खबर आहा इट इज एन कलेक्टीव एफर्ट्स ऑफ ऑल. आमी जेका म्हणटा की एकट्याचें काम न्ही, ताका सगळे जाण जर एकी कडेन आयले जाल्यारूच रापण मारप शक्य आसा, रापणींतल्यान नुस्तें काडप शक्य आसा. आनी हे नुस्तें काडटा म्हणून तर गेली कितलींशींच वर्सां ते ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर गोंयांत फीश करी रायस म्हणजे गोंयांत जर कोणी आयलो तुजें कितें खातलो जाल्यार आपूण फीश करी रायस खातलो किंवा आपूण नुस्त्या करी खातलो हे सगळे सातत्यान म्हणटा. गोंय जशें ट्युरिजमा खातीर फेमस आसा तशेंच तें नुस्त्या खातीरय बी तितकेंच फेमस आसा. डिफरंट टायप्स ऑफ वरायटी ऑफ द फीश गोंयांत आमकां मेळटा आनी ताजें नुस्तें मेळपा खातीर रापणेंतलें नुस्तें मेळपा खातीर खावपाक ताजी टेस्ट वेगळीच आसता. पण हांव खरोखरूच ऑल ऑर्गनायझरांक खूब खूब तेंचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. हे फेस्टिवल रापणकाराचें फेस्त ऑर्गनायज करपा खातीर गव्हर्मेंटानूय तांकां सपोर्ट दिला, गव्हर्मेंटानूय ताका तेंको दिला की पयले फावटी अशा पद्दतीन सगळ्या रापणकारांक आनी सगळ्या कोस्टल भागांतल्या सगळ्या लोकांक एके कडेन हाडून हे सेलेब्रेट करपाक. तांच्यांनी आपलो कंटिन्युअसली डिमांड सरपंच आसतलो, पेले आसतलो, वॉर्न आसतलो, हे एकूच डिमांड की परत परत आपल्याक लँड दी. म्हाका दिसता हे फेस्टूय बी ताकाच लागून ऑर्गनायज केला अशें दिसता की लँड हांवें दिवपाक जाय म्हणून ऑर्गनायज केला काय कितें. पण एनी हांव आमकां जो गोंयकार जो मूळ गोंयकार आसा आनी ताका जर हांव मदत करपाक शकलो आसत, कारण वॉर्नान उलयता आसतना सांगलें खूब जाण जावन गेले बट तांच्यांनी केन्ना आमचो प्रॉब्लेम रिजॉल्व केलो ना. पण हांव एक सांगता नक्कीच म्हज्या नुस्तेकार भावा खातीर ही जर जमीन तांकां जायी आसत ती कंबायनली विथ अलॉंग विथ द पंचायत हांव पर्सनली येवन इन्स्पेक्ट करता आनी ती जमीन जी आसा पळय ती दोगांयकूय मेळून दिता. जे वेगवेगळी ना इट इज एन व्हेरी फ्यू लँड तशी गव्हर्मेंटा कडेन आसा बट तिचो बरो उपयोग जावपाक जाय. इट शूड नॉट एनक्रोच किंवा न्ही तर बरो उपयोग म्हणजे तांचे बोट दवरपा खातीर आसतल्यो, नेट दवरपा खातीर आसतल्यो किंवा तांकां ट्रेडिशनली फीश विकपा खातीर आसतल्यो. काय हांव बरेचशे फावटी आमचे फिशरमॅन माय हांगासर आसा तिका बरेचशे फावटी मेळटा, ती स्वता म्हज्या घरा कडेन आयल्या 2-4 फावटी तरी ओके. आनी तेणीय रिक्वेस्ट केल्या की तिका जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खरें खूब पयलीं दिवपाक जाय आशिल्ली. कोण फिशरीज मिनिस्टर जावन गेले, कोण चीफ मिनिस्टर जावन गेले पण तिचे म्हणण्यार केन्ना पळयलें ना. बट हांवें एक प्रॉमीस करता की इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड म्हाका पयलीं लागता तो गोंयकार आनी गोंयकार तितूंतल्या तितूंत नीज गोंयकार जो आमचो नुस्तेकार भाव आसतलो ताच्या खातीर काम करपाक म्हाका खरोखरच आवडटलें. आनी म्हणून तर आयच्या ह्या रापणकाराच्या फेस्ता खातीर ऑलमोस्ट वेळ काडून आज घरा सांकळे आशिल्लो. हांव मुद्दामून ताच्या खातीर आज ह्या फेस्ताक आयलां. म्हाका दिसता की अशाच पद्दतीन गोंय सरकार हे सातत्यात म्हणजे आमी म्हणटात की बीच सायडींतल्यान आसतले किंवा एंटायर गोवा फ्रॉम द पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यांतले बरें डेव्हलप करपा खातीर आमच्या सरकारान सदोदीत पावलां उचल्ल्या. बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या लोकांक मेळचें. आय नेवर डिफरन्शिएटेड बिटवीन द नॉर्थ गोवा एंड सावथ गोवा. आय नेवर डिफरन्शिएटेड बिटवीन द सालसेत एंड सत्तरी म्हणटा तशें केन्ना डिफरन्शिएट करूंक ना. आयजूय जर तुमी पळयशे आसत जाल्यार इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सालसेतीत आसा. जावं ते रोड आसतले, जावं ते वॉटर सप्लाय आसतली, जावं ती इलेक्ट्रिसिटी आसतली. वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी हॅड गिवन फॉर द सालसेत इन्क्लुडींग. म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की तुमचो मोग थोडोसो म्हाजेर कमी आसचो न्ही, तोय मोग तितकोच म्हजेरूय आसचो. इतकेंच हांव सालसेतकारा कडेन मागता. आनी हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन आनीकूय बी टुरिजम एक्टिविटी स्पेशली इन द सालसेत and specially in our ONGC new auditorium. ONGC जो येदो व्हडलो न्यू ऑडिटोरियम जो केला which is it is the biggest in the Asia. Henceforth अशा पद्दतीचे डिफरंट इव्हेंट्स जेन्ना ONGC सारकेले जातले तेन्ना पुराय सावथांतल्या कोस्टल बेल्टांत देर विल बी द इकॉनॉमी फ्लो. आमी म्हणटा की वेगवेगळे प्रोग्राम्स जेन्ना ONGCन येवप ते सगळे टुरिस्ट आनी बाकीचे लोक हे रावपा खातीर ह्याच सायडींतले सगळे हॉटेल्स आसतले, टॅक्सीकारा खातीर आसतले, रेस्टॉरंटा खातीर आसतले, हांकांच सगळ्यांक हाजो खूब मोठो बेनिफीट जातलो. म्हणून तर
आमचे सरकार आणि मोदीजीचे गव्हर्मेंट ONGCतलो जर ऑडिटोरियम तुम्ही पळयलो आसत जाल्यार कोणी विचार आमी म्हणटा की एक जनरेशन आपल्या फुडल्या जनरेशनाक रापून शिकयता आनी दीस इज एक्चुअली द स्वयंपूर्ण गोंय. हे एका कडल्यान दुसऱ्या कडेन वचपाचें काम हे सातत्यात तुमीच फॉलो केला, बाकी आनी कोण करूंक शकना. गोंयभर आसलेले रापणकार तांकां तेंको दिवपा खातीर आज ह्या फेस्ताक हांव मुद्दामून आयिल्लो. म्हाका खूब बरें दिसलें तुमी सगळ्या जाणांनी जो मोग दिला हो असोच आसचो आनी आयच्या ह्या फेस्ताच्या निमित्तान तुमी सगळ्या लोकांक हांगासर आपयला. हे रापणकाराचें फेस्त एन्जॉय करपा खातीर म्युजीक आनी अलॉंग वीथ दॅट फिश हांगासर सगळ्या जाणांक ऑर्गनायज केला. त्या खातीर हांव ऑर्गनायझर्स बाब पेले आनी ताजे पुराय टीम हांकां कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. ताच्या खातीर नेटान सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो, कारण हे स्पेशल प्रोग्राम तुमच्या खातीर ताणें ऑर्गनायज केला.